ग्रेसिना कॉंग्रेच्युलेट करता. तशेंच तेच बरोबर ताची फॅमिली, ताचो डॅडी, ताची मामी, ताकाय कॉंग्रेच्युलेट करता. जे मेरेन ते ताची मामी डॅडी ना ते मेरेन ताका म्हाका दिसता बुस्ट मेळ्ळो तेजे डॅडी मामीचो. आनी ते आयज हांगासर आमचे एक बारीक समाजाचें जे भुरगें आयज ऑल गोवा लेवलाचेर पयले पावंड्यार येता. पयलो मार्क्स घेवन इतले मार्क्स घेवन तें आयज आमचे गोंयचें नांव राखलेलें आसा. हांव खरेंच ताका परत कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी अशेंच हांव जाणा हांवें आयकलां प्रमाणे तें एक डॉक्टर जावपाक सोदता. आनी डॉक्टर खरेंच ताणें बरो एक डॉक्टर जावचें अशी आमची ताका एक विनंती आसा. आनी हांव सोजमता तें आमचें गोंयचें बरें नांव वयर काडटलें अशें सोजमता. आनी हांव सोजमता तें कसलेय टायमार आमकां आयज MLA कुट्टायचो आनी आमचें तें गांवचें म्हाका दिसता ताचो डॅडी आमच्या कुट्टायचो केलोसीं रावपी, पूण ती कांय कामाक लागून शेपेड्यांक वयतालो तो वडे वास्को रावता आसलो, पूण सारको गांव आमचे कोर्ताली आनी मुरगांव तालुका. ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या कुट्टायच्या नांवान एज अ MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनीक हांव फुडें ताका कसलेंय म्हजे सायडीन कितें तरी जाय, कसलोय तूं हेल्प जाय, हांव जेरूल ग्रेसिना म्हजो सायडीन तुका सदां हेल्प आसतलो. आनी तुवें जाता ती भाशेन शिकचें आनी तुजे डॅडी मामीचें वा तुमच्या फॅमिलीचें नांव वयर काडचें. It's a very nice feeling. I'm feeling very nice. I remember when I started coaching that time, I've been a Goa board student, so we have this sort of mentality that CBSE students are way smarter than us. So initially when I started with that, and most of the CBSE students also they take coaching. So when I joined my coaching, I was with the mentality that okay, I will be an average student and will get good enough marks. Initially, I also found it very difficult to cope up with the studies, and I was thinking of quitting coaching. But then my mother, she said, "Go ahead, let's see what's happening." And I just went ahead, and even my teachers have supported me. My school teachers, my coaching teachers, my parents have always been very supportive. Government should give free coaching, especially to SC, ST. I would say give to every student who wants to appear for coaching. आयज आमी म्हणटा आमी फुडें आहा गोंय फुडें आहा, ह्या पावंड्यार आहा त्या पावंड्यार आहा, हे जे अवॉर्ड मेळटा तेजे अवॉर्ड मेळटा फॉर डेव्हलपमेंट. आमची डेव्हलपमेंट आमच्या भुरग्यां वरवीं आमी मेजर करपाक जाय की आमची भुरगीं खंयची नॅशनल एग्जामीक हे भाशेन रँक हाडूंक शकता. आनी तसल्या भुरग्यांक हांव तरी मागता गोंय सरकाराक, आयज तेजो MLA हिंगा आहा कुट्टाडेचो, की गोंय सरकारान असल्या भुरग्यांक फ्री तेजें फूल एड्युकेशन स्पॉन्सर करचें आनी तेजेरूच मागीर दुसरीं भुरगीं मोटिवेट जातलीं. आपूण सोडपाक सोदतालें, खरेंच सोडपाक सोदतालें ते फिजिक्स आनी ताका बरें टाफ लागतालें स्टार्टींग. ते सोडटा म्हूण रडटालें. म्हणलें बाय तूं आतां पापा तुका सपोर्ट करता तेन्नाच तूं स्टे विथ दॅट. आतां एक पाटी पापा जायना तेन्ना मागीर तूं मागीर म्हणनाका पयलीं हांव गेल्लें जाल्यार बरें जाता आसलें म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें तूं जाता ते भाशेन कर बी आद्या भितली. आज कितली खुशाल आहा बाय तूं? खूब खुशाल. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर माय डॉटर. ऑल इंडिया लेवलाचे मोर देन 16-17 lakhs students appear and she stood 1738 rank in the India, right? And scoring 99.90 is very great because I am basically teacher. हांव भुरग्यांक शिकयता, पण इतले स्कोर एग्जामीचे SSC भुरग्यांक सुद्दां स्कोर करपाक डिफिकल्ट आसा. आनी नीट ही सामकी डिफिकल्ट एग्जाम आसता. इतले एग्जामीक ह्या आमच्या आनी इतलो मार्क घेवन फुडें येवप हें खरेंच म्हणजे कॉंग्रेच्युलेशन करता तितले थोडेच. I am very happy. My daughter has brought knowledge to me, which is unbelievable. I did not imagine that my daughter will do it, but she did it. That's great for me. And I hope she also achieve in future things with the same zeal. And wish her best of luck.